दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड वेदांतान 63.55% उखलले. वेदांताची 5 लिजा एकठांय करून तयार केलेल्या 497 हेक्टराच्या ब्लॉकाच्या ई पावणेत 5 कंपन्यो वांटेकार. मायनिंग सुरू करपा विशीं सरकारान आपले उतर राखला. वर्सभरात मायनिंग सुरू जातले. डंप हाताळूकय सुप्रीम कोर्टान बावटो दाखयला. डंप मिनाची पावणी रोखडीच. मुख्यमंत्री उलयलो. म्हादय व्हरूंक कर्नाटकाचो केंद्रात नेट. राष्ट्रीय जल विकास संस्थेचे सभेत इशू. जलशक्ती मंत्र्याक मेळून प्रकल्पाच्या मान्यतायेक यत्न. कर्नाटकाचो सुधारित आराखडो दिल्ली. दोन 2008चे पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो केशीन जळिल्ल्यो गाडयो सावनाची कोर्टा मुखार वळख. फुडले सुनावणेक साक्षीदारांच्या उलट तपासणेची शक्यताय. मोन्सेरात कोर्टान ना. ड्रग्साच्या केशींतलो रशियन आरोपी ट्रायली वेळार पणजे कोर्टांतल्यान फुज्जो. पुलीस फाटल्यान धांवन थकले. आतां सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान सोद. गोंयांत अंधाधुंद बेकायदेशीर रेंव उस्पितात म्हूण सीझेडएमएचो रिपोर्ट. ताचेर सरकाराचो एक्शन टेकन रिपोर्ट. घाळपणां करतल्या अधिकाऱ्यांचेरूय एक्शन घेवपाची हायकोर्टा मुखार तयारी. कोविडांतली वर्सुकी रिकरिंग फी सोडची म्हूण मागपी कसिनोवाल्यांक हायकोर्टाचो धपको. अंतरीम थाकायेक न्हयकार. मात जूर वसुली ना. कसिनोवाल्यांचे याचिकेचेर निकाल राखलो. मडगांवां आख्या वायन शॉपवाल्या गिरायकांक विकता मेकळो सोरो. बार्रवाल्यांचो धंदो बसता. लोक मेळत थंय बसून पितात. एक्शन घेवंक बार्रवाल्यांची संघटना पावली एक्सायजान. कळंगुटे डान्स बार अनैतिक धंदे बंद करूंक पुलिसांनी तोपयांचेर आदी करची कारवाय. तोपये मुक्त पर्यटन सुरक्षीत पर्यटन. आमदार पंचांक घेवन डीजीपी मेरेन. काणकोणकारांनी कोंकण रेल्वे ट्रॅकाक जमनी दिल्यो. मात एकूय ट्रेन काणकोणा रेल्वे स्टेशनार रावना. काणकोणकाराचो स्टेशन मास्तराक घेराव. वातावरण तापले. देशात कोविडाच्यो नव्यो 152 केशी. एक्टिव्ह केशी 4000 सकयल. गोंयांत नवी 1 केस. एक्टिव्ह केशी 16. दिवचल साळपाटय गांवचे शाळेची दशा. फॅन कोसळ्ळो. भुरग्यांचो वेळ बरो. छपराचेर कापोत. पालकांनी गाठलो आमदाराक. आमदार म्हणटा फायल मूव जाल्या. वीज वाचोवप म्हणल्यार वीज तयार करप. नित्याच्या कामांनी वीज बारीक साणीन वापरात. हेरांकूय सांगात. राष्ट्रीय उर्जा सांबाळ दिसा वीज मंत्र्याचो उलो. मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांच्या 142 पोस्टांक 2073 उमेदवार. 17 तारखेर एग्जाम. DLED पात्रतेचो दावो करपी उमेदवारांनी डॉक्युमेंट हाडचे. खात्याचो उलो. हरमला एका रेस्टॉरंटांतल्यान जयपूरचो 27 वर्सांचो तरणाटो चंकी खत्रीक उखल्लो. वेगवेगळ्या तरेचो ड्रग्स जप्त. अरुणाचलात भारत चीन झटापटीचेर अमेरिकेची प्रतिक्रिया. चीनी सेना LACचेर उबारता मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी भारताबरोबर खंबीर उबे रावतले म्हणटा अमेरिका. RBIचो आदलो गव्हर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी बरोबर भारत जोडो यात्रेत राजस्थानात वांटेकार. राहुलाची भारत जोडो यात्रा पावली राजस्थानात. नोव्हेंबरात म्हारगायेचो दर 5.8% 11 महिन्यात सगळ्यात कमी. केंद्र सरकार म्हारगाय आनीक देंवयतलो. संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाचे वक्तव्य. फिफा वर्ल्ड कप फायनल्स. अर्जेंटिना आड फ्रांस. काल सेमीफायनलीन फ्रांसान मोरोक्कोक 2-0 मारले. फायनल 18 डिसेंबराक.
मार्केट नेगेटिव्हार बंद. सेन्सेक्स 1001 पॉयंटांनी पडलो, पावलो 62,000 वयर. निफ्टी 18,600.